संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीहीन मबे खालत्या कळसान मना बिटो करका बलिता. ह्या मिसा वेळार हे मिसां पिटयलेल्या सगळ्यांच्या इराद्या पासत आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोवे आसू. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत आनी हर एका घडये आमी देवाचें हजीरपण बगीचे म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. कश्टांत कंगाल जावचें न्हय, सुखांत मनशा जिविताची परिस्थिती विसरोवची न्हय, कित्याक मनशा जिविताची परिस्थिती हर एका घडये बदलता. पूण आमच्या हर एका जिविताच्या हर एका घडये आनी परिस्थितींत देवाचें हजीरपण आमी भोगलें जाल्यार आमकां शांती समाधानान जियोंक जाता. बाळो जेजूक मान करूंक आयिल्ले आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या मानाक फावते बरे भेटोवच्याक आमची पथकां वळखून घेवन आमी संगता म्हणया. हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणो जुगण्या उसरून सांगता. मनाची तुला उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून देव सुद्दां संकार मेळ्ळे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सुमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटान वांटो घेवन आमच्या सुरंदराच्या पुन्हा जिवंतपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश पळयता अशें कर. आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलो अथेनांतलो बायसरन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मालो. अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतीने प्रिसिल्ला संगी इटलीतावन आयलोलो तितलोच, कित्याक सुमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वसाचे म्हणून क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक सब्बता दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचे तशें ग्रेकांचे मौन
परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोती मॅसेडोनियांतावन थंय येवन पावतच पावलो आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगडच्यांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावून ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां पापोडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रगताक जावं हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकांत मदें वेतलो. अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियो जुस्तू नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्या घर वचून रावलो. ताचें घर सिनेगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या गऱ्याण्या समेत सतमांदूंक पावलो. त्या शिवाय साबार कुरींत घरांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमांदलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतार हें. देवाचें उरूक.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो सांसवाव परमणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात तवळ ताच्या मदल्या थोड्यांनी एकामेका म्हणूंक सुरू केलें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें म्हणून हो म्हणटा न्हय थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना आपणा लागीं विचारूंक तांकां मोन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचार नासात मू सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत जातलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें देवाचे उतार हे हकाणी तुका क्रिस्ता थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ही उतरां जेजून कित्याक म्हणली म्हणून आज आमकां कळीत आसा पूण ही उतरां जेजून ताच्या शिसा लागीं सांगतना तो कित्याक अशें उलयता म्हणून तांकां समजोंक नासलें मनशा सैमान सहज जावन त्या शिसांक समजोंक ना कित्याक जें कितें जेजू सांगतालो तें ताका मात्र कळीत आसलें आमी उगडास दवरूंक जाय ही उतरां जेजून त्या निमाण्या जेवणा वेळार ताच्या शिसा लागीं उलयल्लीं जावन आसात आनी जेजू कळीत आसलें आनी थोड्या वेळा उपरांत आपणाक पराधीन करन आपूण कश्टा दगदवणेक वळख जातलो आनी आपूण मरण पावतलो म्हणून ताका कळीत आसलें ही उतरां जेजू त्या शिसा लागीं उलयत आसतना जेजू भावनात्मक जावन आसलो एका रितीची दुखाची बोगनां ताच्या काळजांत आसलीं आनी एका कुशीन ताच्या शिसांतय घुसपड गोंदळ आसले तो जेजू साबार संगती तांच्या लागीं उलयतालो आनी त्या वेळार शिसांक जायतें समजोंक ना आनी त्या देखून जे कितें जेजू उलोवन आसलो ताका मात्र तें कळीत आसलें आनी शिसांक तें कळीत नासलें आनी त्या शिसांक ताचे लागीं विचारूंक जाय म्हणटा आसतनाय तो तांकां सीदा जाप दिना तुमी म्हाका थोड्या वेळान पळोवचे नात आनी थोड्या वेळान तूं म्हाका पळयतल्यात ह्या एका तांच्या घुसपड गोंदवळेक जेजू सीदा जाप दिना तो म्हणटा तुमी सुस्कान रडतल्यात संवसार संतोशान आसतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत तुमचें दूख संतोशान बदलतलें अशें म्हणून जेजून तांकां जाप दिल्ली मोगाच्या भावा भयणीनो एका रितीन आमी शिदाच्या पांजेलाचेर नियाळ करता आसतना जेजू खंय वेता जेजूक कितें जाता आनी उपरांत जेजू परत्यान कसो तांच्या मुखार दिश्टी पडटा अशें म्हणून आमी नियाळ करता पूण एका रितीन आमच्या मनशा जिविताचेरच आमी नदर घालन ह्या वचपाचेर नियाळ केलो जाल्यार आमच्या जिविताची परिस्थिती असलीच
म्हणून आमी नियाळ करूंक जाता. जेजून म्हणची ती उतरां तुमी म्हाका थोडो वेळान पळोवचे नात, उपरांत तुमी पळयतल्यात. तुमी सुस्कान रडतल्यात, उपरांत तुमचें दूख संतोशान बदलतले. नेंगे आमच्या मनशा जिविताची परिस्थिती अशीच. आमी कितें जावन आसावन तें केदींच त्या परिस्थितींत आमी उराना. आमची परिस्थिती हर एका घडये हर एका दिसा ती बदलता. आमचें फालें, आमचें भविश्य, आमचें मुखलें जिवीत आमकां कळीत ना, पूण तें देवाक कळीत आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें आमी देवाच्या हातीं, ह्या देवाची खुशी म्हणून आमी स्विकार केलें जाल्यार एका रितीन आमच्या जिवितांत शांत समाधान आसतलें. जेजून सांगलेलीं ती उतरां आनी आमचें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना आमच्या कश्टा वेळार आमी कंगाल जावचें न्हय आनी आमच्या सुखांत आमच्या मनशा जिविताची परिस्थिती आमी विसरची न्हय म्हणलें चिंताप आमच्या मतीक आमी हाडूंक जाय. आमच्या कश्टा वेळार आमी कंगाल जावचें न्हय. आमच्या संतोशांत आमच्या मनशा जिविताची परिस्थिती आमी विसरोवची न्हय. कित्याक मनशा जिविताची परिस्थिती हर एका घडये हर एका दिसा ती बदलता. जें कितें आमी काल आसलें हांव आज उरचें ना, जें कितें आज आमी आसा हांव फाल्यां उरचें ना. तशें हर एका रितीन आमचें जिवीत बदलूनच आसता. ह्या एका बदलवणेंत ही एक बदलावण आमी स्विकार केली जाल्यार आनी ह्या एका बदलावणेंत आमी देवाचें हजीरपण आमी पळयलें जाल्यार खंडीत जावन जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी स्विकार करून देवाची खुशी म्हणलें आमकां मानून घेवंक साध्य जाता. जें जेजून त्या शिसांक सांगलेलें तें तुमी थोडे फावटी सुस्कान रडतल्यात आनी थोड्या वेळार तुमी संतोशान आसतल्यात. जिवितांत सूख आनी दूख, पिडा आनी भलायकी, बरें आनी वायट हें घडोवनूच आसता, हें जावनूच आसता. पूण असल्या परिस्थितींत हें जिवीत आमी कशें स्विकार करता, ह्या जिवितांत आमी देवाचें येवजण कशें पळोवंक शकतले. कित्याक आमचें जिवीत आमकां कळीत ना तरी आमचें मुखलें जिवीत कितें म्हणलें तें देवाक कळीत आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जिविताच्या परिस्थितींत आमी देवाचें हजीरपण पळयवया. देव हर एका परिस्थितींत हर एका घडये आमचे सांगाता आसा म्हणलें सत आमी मानून घेवया. केन्ना हें सत आमी मानून घेता त्या दाळा आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमकां देवाच्या येवजण प्रमाणे समजूंक साध्य जाता आनी थंय मात्र शांत समाधान आमच्या जिवितांत रास करतले. आमेन. Sushi baoita verper amchi karta sweekar tuk murporata bisa tuji mata service portu amsu मोगाच्या भाव भयणे, म्हज्यान तुमचें बलिदान
सर्व देवपा म्हणटा सलें सामून मागात हें तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मुनाकनी मैमेक आनी आमच्या केपोसूद दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्या सांत्यान्यास परमळ तुजे मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ कळून तुज्या वडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावते परी वांटो घेवंक कनवाळेन आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार जे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जीव जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिवितांत जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पत्क्यांक ताच्या मरणांतली सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनः जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाची ची सर्वेस्पराचे नांवे तकाची सर्गी तुकाची ची. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागीर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट बरान ससंगवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परे जेवण सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो तो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगत. पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Boarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पुनावरी तुवे आमकां सोडलेला सुमिया. संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणासून आनी पुनः जिवनपणासून भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवीत सुवंड आनी सुरण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्र दयेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकुर मोरये देवाचे माये संगती बागेवोन जुजे ती सोपोती बागेवोन धर्मदुता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांचो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें आमी आतां भक्तीपणान मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाको जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरोशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतें सर पथकांतें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय. कित्यार सोर्ती पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता दोम तांग म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय म्हज्या पयस म्हज्या बवार्थाचे दिश्ट घाल. आमच्या खुशे परमणे शांती एकवटान सांबाळ. तुमची येता राज वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो सवन आसा जेजू देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेजून आपण लाभलेली आम्हा समेस्तां सुभागी. तुझ्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, जेजून बसयिल्ल्या पवित्रात्म्यान दमता सता मार्गास चलयले आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताणें घेवचें असलें तें थाराव ताच्या मनान उपसयले. असो पवित्रात्मा आमच्या काळात तुज्या बाबार्थांचे देवून येवं. आम्हा समेस्तान तो स्वताच्या मार्गास सांबाळूं आनी भोवकन पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी तुजे कुशे प्रमाणे घेवंक जाय तें थारावन घेवंक तांकां उसवाड आनी बळ दिवं. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याही सोबे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या ख्रिश्चनतेन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत दोग सैरे याजक आमचे मदें आसात. मिसाचे प्रधान याजक जावन मनदीक बाब बोनिफस डिसोजा, आमचेच कर्मेलीत याजक गांवान आग्रारचे, प्रस्तुत साऊथ आफ्रिकाच्या जोहानिसबर्ग हांगासर तांची सेवा ते दिते आसात. फिरगस विकार जावन संगतच दिएसिसचे एपिस्कोपाल विकार प्रतीक जावन कॅटेकिझमाक दैवीक शिक्षणाक संबंद जाल्ल्या संगतीचे मुखेलपण आख्या दिएसिसीन ते घेवन आसात. संगतच आमचे संगी आसात अनेक सैरे याजक मनदीक बाब हेनरी मोरस गांवान कुलशेकरचे, प्रस्तुत अजमेर दिएसिसींत तांची गवळीक सेवा ते दिते आसात. ह्या सकाळींचे वेळा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तांकां आमी तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. येवसो आयतार जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो आयतार, ताचे उपरांतलो आयतार पेंतेकोस्ताचो आयतार आनी त्या दिसा हांगासर सकाळीं 9 वरां तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत पेंतेकोस्ताच्या परबेचें आचरण आसतलें. रितीर एका दिसाची आसतली. तुमकां ह्या रितीरेन भाग घेवंक आमी आपोवणें दिता. मेच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी मेच्या 20 आनी 3 तारखेर म्हणजे ब्रेस्तारा दीस, येवसो ब्रेस्तार न्ही ताच्या वयल्या ब्रेस्तारा दीस भुरग्यां खातीर 10:30 वरांचें एक विशेश मीस आमी आसा केला. कित्याक भुरग्यांची रजा त्या वेळार मुग्दोन येता आनी नवें शैक्षणीक वर्स सुरू जाता, शिकपाचें वर्स. त्या देखून दुनियादेवाची प्रत्येक जावन बाळका जेजूची आशिर्वादा ह्या नव्या शिकपा वर्साचेर मागून आमी आराधन आसा केला. ह्या मिसाक आनी आराधनाक तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक आमी आपोवणें दिता. फाल्यां आमकां कर्मेलितांक एक वर्तो दीस आमचो आनी एक दियोकोन 5वो दियोकोन याजकी दिक्षा घेता. दियोकोन सिल्टन नोरोना ताचेच माय फिरगजेंत होन्नावरच्या मुडकोणी म्हणचे कडेन तो याजकी दिक्षा घेता. ताचे पसत आमचे मागणें आसूं. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर आमी दिंबी मोडया. भोवन आनी भयणीनो, काळजांत आमच्या जायते अत्रेक घेवन आमी हांगासर आयल्या. विशेष मागणी आनी ते सवां आमच्या काळजा मनांत आसात. आनी हर एक फावटी बाळका जेजू लागीं आयिल्लो कोणी निराशी जाल्लो ना आनी हो आमचो वैयक्तीक अनुभोगी वय. त्या खातीर हर एका ब्रेस्तार आमी हांगासर धांवून येता जेजूची आशिर्वादां मागचे खातीर. ह्या वेळार जे कितें आमकां गरज आसा त्यो सर्व गरजो ताचे मुखार उचान सांगया. आमच्या वैयक्तीक जिविताच्यो, आमच्या कुटुंब जिविताच्यो, आमच्या वेव्हाराच्यो आनी जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांचे पसत. प्रत्येक जावन दियोकोन सिल्टन नोरोना पसत आमी मागया. गरमी सर्ती आसा, पावसाचें लक्षण दिसनासच्या ह्या संदर्भी आमचेर देवाची काकुळट आमी मागया. विशेश रितीन पावस धाडून आमच्या गरजेक पुरतें उदक फावो जावचे खातीर. आमच्या बोवारी, आमच्या कुटुंबांत चलचीं कार्यक्रमां जावं पुरो काजाराची, रोसाची, कराराची, जुबलेवाची, पयली कुमगाराची देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हण मागया.
आमच्या देशांत चलचो चुनावाचो प्रक्रिया बऱ्यान चलच्याक लोकांची हक्कां उखलून दवरचो एक बरो सरकार आमकां मेळचे पासत जे कोण पिडेस्त आसात भुरगीं आसात तरणाटी तांचे पासून आमी मागया प्रत्येक जावन परगांवांत वावर करतल्या कुटुंबाच्या सान्यांचो उडास काडया संवसारांत हर एक कडेन शांती भाव बांदवपण स्थापन जावचे पासत भुरग्याच्या देण्या पासत जे कोण काजरी जोडे मागते आसात तांचे पासत आनी हांगासर जायत्या भक्तिकांनी तांची ते सवां अर्पिल्लीं आसात आमचे लागीं मागोवंक सांगलें आसा तांचे समेस्त पासत ह्या वेळार मागया सांगता आमी मागया ए भाग्यवंत जेसू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पाटीनेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमची सांग तशें आमची पदकां मागूस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका पूण वैतांतल्यान आमकां निवार नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो देवसो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें आमची जाप जावंक जाय जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी एक आमचें मागणें सांगाता मागया ए आज्यापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार कळसांचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन एक घडी बरो बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर आशिर्वादांचो उडास काडया प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी 5 सणां तरणाट्यांनी कर्मिलीत वडदींत धार्मीक आंगवण्यो करून तांचें जिवीत देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेक समर्पिल्लें आसा हे विशेष देण्या पासत तशेंच आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ताणें फावो केल्ल्या देण्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां देय केल्ल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मुजत जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन समय जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावण तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावण तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावण तुमकां आशिर्वाद दिवं सो बापा आनी पुजा तुमी सगळ्यांची येताच करता ससनाच्या ससनाक आमेन
Naman Jisu balka sergicha taru. Bola kijata Munsha balsam tu sol monai lo Pat kawu brantle angka wurkadle Langbi kayin chihilo dupya kai huta salo Zita somuku sodlu Naman Jisu palka sergi chataruka Bukli kai tawai chadisa Munsya capus nara Hamcha sabar nara bola Kicha tatara Mukal putra sobe Amkwar muria shirwati